नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मिशन आदित्य L1 लॉन्चाचो मुहूर्त थारलो. 2 सप्टेंबराक सकाळी 11:50 श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन स्पेस सेंटरांत PSLV वरवीं लॉन्चिंग. इस्रोची घोशणा. 15 लाख किलोमिटरांचो प्रवास करून यान सुर्याचे कक्षेंत पावतलें. अंतर चंद्रा परस 4 पटीन मायज. थंयच्यान सुर्याचो अभ्यास करतले. भारताची पहिलीच सूर्य मोहीम. चवथीच्या मुहूर्तार जिओ एअर फायबर लॉन्च. रिलायन्स इंडस्ट्रीचे वर्सुकी आमसभेत घोशणा. 2035 मेरेन नेट झिरो कार्बन एमिशन. रिलायन्साची मोख. कंपनीन अंदू 2,60,000 नवो रोजगार दिलो. डिसेंबर मेरेन सगळ्याक 5G. रिलायन्स इन्शुरन्सांतय. 2047 मेरेन विकसीत भारताचो मुकेश अंबानीचो एजीएमांत उलो. अनंत, आकाश, ईशा तिगाय रिलायन्स बोर्डाचेर. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. The company has provided JFS with a strong capital foundation to build a best-in-class, trusted financial services enterprise and achieve rapid growth. Reliance has capitalized JFS with a net worth of rupees 1,20,000 crores to create one of the world's highest capitalized financial services platforms at inception. At least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030. Friends, our concurrent priority is to set up a battery gigafactory by 2026. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047. A prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. गोंय इंडियांत आसा, मात इंडिया गोंयांत अजून मेरेन पाविल्ली ना. काँग्रेसीचें वर्क इन प्रोग्रेस. मात काँग्रेसवाले उठ सूट BJPंत वचूंक लागिल्ल्यान काँग्रेसीक लोक पातयना. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय हेड ऑन. गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन ना. विधानसभेंत कांय पक्षांचे एकला चलो. आपणे टीम गोवा म्हणपूच सोडून दिलां म्हणून विजय उलयलो. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची दिसता की आमी ओपोजिशन युनिटीचेर उलयल्ले जेन्ना अधिवेशनाच्या पयलीं तुमी आयिल्ले तेन्ना. यू आर होपफूल की पर्याय कितें आहा, आज आमी एकठांय येवंक जाय म्हणून. पण तें तितली बरे तरेन हावसाक जातना आमकां दिसली ना. मदीं मदीं तुमी उलयतनाय बी मातशी आडमेळी तुमच्याच वटेच्यान हाडपाचो प्रयत्न जातालो. कोण कोणाक कातर मारता तेंच कळनाशिल्लें केन्ना केन्नाय. आर यू डिसअपॉइंटेड that you wanted, you're hopeful of a opposition unity, but Zaina wouldn't. No, I was very clear that there is no opposition unity in the house. Even though we are on the same side, that is not called unity. Unity म्हणटा ती टीम गोवा जी उलयता ह्या टर्मान हांवें टीम गोवा उलोवपाचें बंद केल्लें. कित्याक थोडे पक्ष अशे आहा की ते एकला चलोच उलयतात आनी ते जे म्हणसर एकला चलो उलयतले ते म्हणसर ऑपोजिशन युनिटी जावंक शकची ना. तुम्ही लास्ट टाइम म्हणिल्लें की युनिटी जावपाक जाय. 1-2 आठवड्या पयलीं तुम्ही स्टेटमेंट केलें की युनिटी जावपाक जाय. जातली अशी दिसता ही सगळी परिस्थिती पयली. आतां लोकसभेचें इलेक्शन 9 म्हयन्याचेर येवना. ना, लोकसभेचें गोंय इंडियेन आहा पूण इंडिया अजून गोंयांत पावूंक ना. ऑपोजिशन युनिटी इज नाव इंडिया न्ही. इंडिया ब्लॉक तो अजून गोंया पावूंक ना. जेन्ना पावतलो तेन्ना आमकां कळटलें ऑपोजिशन युनिटी आसा वो ना. आर यू हॅपी विथ द वे काँग्रेस इज फंक्शनिंग? कारण एक प्रश्न हांव कित्याक विचारतो की हरशीं तुमी म्हणपाक शकतात की तो तांचो इंटरनल प्रश्न.
आतां इलेक्शन जेन्ना 9 म्हयन्याचेर पावलां आनी प्रिन्सिपल ओपोजिशन काँग्रेस, तुमी फाल्यां इंडिया हें सामकें एब्रिवेशन बी म्हळें, तरी गोंया भितर लास्टाक कितें की इंडियेचे कोण ते बाकीचे पक्ष येवन काय हांगा तुगेली लोकसभा वेंचणूक झगडपाक शकचे ना. कितें आहा तें काँग्रेसीन आनी तुमी करपाचें. आर यू हॅपी? डू यू थिंक काँग्रेस इज गियरिंग अप? No, Congress at the moment is a work in progress. Congress cannot be said to be ready for a fight. प्रोग्रेस हो शब्द वापरतात. Progress आसा कित्याक they have got to come to terms with the fact that Congress may not be trusted by the people of Goa easily. Individuals may be trusted. By and large, काँग्रेसीचेर आज भावार्थ मातसो गोंयांत हाल्ला कित्याक काँग्रेस निवडून येवन मागीर बीजेपीन वता. हें जाल्लें आहा आनी होच प्रोपगंडा होच मुद्दो दुसरो पक्ष दाखयता की हे निवडून येता आनी ते थंय वतात. भोमा रस्त्याक 4च घरां वतात. तांकां 300 स्क्वेअर मीटर जमीन आनी घर बांदूंक पयशे दितले, PWD मंत्री काब्राल सांगता. भोमा हायवे रुंदीकरणा विशीं ताणें मिडियाक प्रेजेंटेशन दाखयलें. सर्वे नंबर 7तल्या 64 घरांक नोटीशी पावल्यात. ती घरां खंय वचची ना. 1992 संपादीत केल्ले जमनीर अतिक्रमण केल्ल्याची स्ट्रक्चरां मात खंय वतलीं. सर्वे नंबर 6 जातून ही सर्वे बाउंड्री दिश्टी पडटा पळय, ही सर्वे बाउंड्री आनी ही सर्वे नंबर 6ची सर्वे बाउंड्री हांगा वयता म्हूण ही लॅड लायनी जर दिसता पळय हे एक्विशना घातला हांगा न्ही. देवळां आमची हे म्हाका दिसता म्हादेवाचें देवूळ आनी हे सतेरी देवूळ. ही जी बोवाळ करता पळय हे 2 देवळांची नांवान घेवन ते करता पळय एक्विशन आमी करता पळय हांगा. हे सायडीन एक कुडको एक्वायर करना आमी. ती 4 घरां वयता म्हणटा पळय, ती 4 घरां पळय 1 2 3 4 ही 4 घरां वयता पळय. सारकें क्लियर आसा दिसता तुमकां पत्रकार भाव आमच्या. ही 4 घरां 1 2 3 4 हे सायडीन आमी येना, सगळें एक्विशन हे सायडीन गोवन. आतां तितू भितर ही जी एक्विशन तुमी लायन पळयता ते सगळे हिंगा ती थोडी घरां आशिल्ली पयलीं मोडलेली आसा. हांगा ना घरां बोमकार कोणी फॅमिली घरां मोडलेली आसा. हे जे एक्विशन आसा हे 92 केल्लें हांगा पासून. हे जे सगळें दिसता पळय तुमकां हे 92 एक्विशन केल्लें, आतां करूं ना. आनी एक्विशन करतरी हे एक्वायर्ड हे गाडे आनी एक्सटेंशन जाल्लें आसा ते मोडटले. तितू भितर आमी एरिया तांकां 4 घरां 300 स्क्वेअर मीटर अलॉट करतले घरां बांदपाक. आमी ताका पयशे दितले थोडे. बेस्ड ऑन दॅट तेणी तांकां घरां बांदपाक आमी ताका अलॉट करतले. कोण आसता पळय तेंच्या सगळ्यांक नांव घालूंक पडटा. आनी जेन्ना फायनल नोटिफिकेशन जाता पळय तेन्ना वी ड्रॉप दॅट and we only acquire this red line जी आता आमी दाखयला. This is the acquisition line now. So basically what you are trying to say is survey number 6 and सगळ्यांक नोटीस धाडल्या. Automatically सगळ्यांक वयता. सगळ्यांक वयता. But those will be dropped out. This will be dropped because they are not coming acquisition. हे तांबडी लायन घातल्या पळय ही acquisition. घरमंत्री अमित शहाच्या अध्यक्षते सकयल गुजराताच्या गांधीनगरात 26वी पश्चिम विभागीय परिशद जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय परिशदेंत वांटेकार जाल्लो. इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदका पुरवण, मायनिंग, पर्यावरण आनी रानां तशेंच प्रादेशीक आनी राष्ट्रीय इश्यूचेरूय परिशदेंत चर्चा जाली. कर्नाटकाच्या DPRक गोंय सरकार कित्याक आव्हान दिना? सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचो प्रस्न. म्हादय प्रवाहाच्या फुडें कितें जालें तें सरकारान लोकांक सांगचें म्हूण उलो. सुप्रीम कोर्टांत गोंय सरकारान घाल्लें आव्हान याचिकेचें कितें जालें तेंवूय सांगचें म्हूण फ्रंट मागता. म्हादय व्हरूंक कर्नाटकांत सगळे एकठांय वावुरतात. म्हादय साल्वार करूंक सगळे एक कित्याक येनात काय म्हूण प्रस्न. गोंय सरकारान लक्षांत घेवपाक जाय की कर्नाटका गव्हर्मेंट हॅज नॉट गॉट द DPR withdrawn एज पर दॅट वॉज आवर डिमांड. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचो जो डिमांड आशिल्लो दॅट इज नॉट एट फुलफिल्ड. मागीर पांचाल कमिशन जे अपॉयंट जाल्लें टू एलोकेट द क्वांटम ऑफ वॉटर ओवर एंड अबाव कर्नाटका वॉज नॉट सॅटिस्फायड एंड दे वर डिमांडिंग मोर वॉटर्स. ताजें कितें जालें? 2017चे पिटिशनाची ऑर्डर जी आसा दॅट देर वील बी नो कन्स्ट्रक्शन ऑन द बेसीन. तेजेर कंटेम्प्ट पिटिशन जे घातला ताजें कितें जालें? ताजेर अजून आमचें सरकार कांय उलयना. तेच्या नंतर रिवायज DPR येता आनी आज पर्यंत आमच्या सरकारान तो रिवायज DPR जो आसा तो चॅलेंज केलो ना.
फोंडें वाठारांतल्या एका हायस्कुलांत पीटी शिक्षकान अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केला म्हणून आरजीची म्हाड्डोळ पुलिसां कडेन कागाळ. ते चली सराक भिवन हायस्कुलांत वचना म्हणून दावो. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटल्या सरकारान त्या शिक्षकाचेर आनी हायस्कुलाचेर वेवस्थापनाचेर एक्शन घेवची म्हूण आरजी मागता. पोलिसांनी FIR केला. पीटी टिचराक सोदतात. कंप्लेन केल्या ती कंप्लेन त्या भुरग्याच्या हँडरायटिंगान आसा, म्हणल्यार तेजे खंयचोच प्रेशर येना आनी ती कंप्लेन ताणें क्लियरली बरयला. ताका खंय खंय हात लायलो हें किळस येवपा सारकें. जेन्ना तें आमी आयकता जावं वाचता तेन्ना तें वाचून आमी जेन्ना तुमी आशिल्ले भितर PSI साहेबाक ताकाय तें हें दिसलें म्हणून तेणें म्हणपाक लागलो पूण हेजे कडेन उलयता पूण आमी थंय रावतले. आयज पर्यंत तो स्कुलान येता आनी स्कुलान ते भुरगे वचना. ही गजाल आमच्या कानार पडल्या आनी ते स्कुलाचे भुरगे आनी तेजी भयण हे केदो व्हडलो इफेक्ट पळया. त्या लागून म्हणटा की मॅनेजमेंट जर एक्शन घेना जाल्यार आमी फुडले हेजे करतले आनी हें लेटर आमी वयर बरें पावयतले. PMO कडेन लेटर पावयतले कित्याक तेजेच नारे आसा. तेजे हितूनच्यान आयज मन की बात आयकता आमी आनी ताका लागून हें आमी वयर बरें पावयतले. श्रीपाद भाऊ इतक्याच लागून रिक्वेस्ट केला की ते स्कूल आसा ते तेज्या कोंट्री रिलेटिव्हाचे भितर आसा त्या लागून ताका रिक्वेस्ट केला. आनी तो हांगचो खासदार फोंडें तालुक्यान जे इश्कोलान एक वायट प्रकार घडलेलो आसा आनी जाल्ल्या प्रकाराचो आमी सामको निशेध करतात आनी हेजेर जे थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे खंयच हांगा राजकीय जावं बाकीचे कसल्योच प्रेशरायज गजाली जावपाक जायना. जे एक्शन स्कुलांतल्यान जावपाक जाय आसली तें जावंक ना म्हणून खूब दूख लागता. भुरग्यांक कंप्लेन केलें कांयच एक्शन जावंक ना. मजगती म्हाड्डोळ पुलिसांनी मायनर चलयेच्या विनयभंगाच्या केशीत पीटी सराड FIR नोंद केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयच्या रस्त्यांचेर येरादारीची बेशिस्त नवी न्ही. प्रकरण AIच्याय तांकी भायर. मेर्शे जंक्शनार ट्रॅफिक सिग्नलार स्टॉप लायन मोडून गाडयेकार आपल्याक जाय तश्यो गाडयो उब्यो करतात. थंय AI सिग्नल. अशे तरेन नेम मोडप नित्याचें जाल्ल्यान दिसपट्टे कितलेशाच जाणांक तालांव जाल्ले. मात सुदारणा कांयच दिसना. खूबदां आमी सरकाराक ब्लेम करता की सरकार खंय ना खंय तरी चुकता. सारकें आसा की जेन्ना सरकार चुकता तेन्ना आमी सरकाराक तें दाखोवन दिवपाकूच जाय. पूण आमी ह्या देशाचे तशेंच ह्या गोंयचे बरे नागरीक म्हणून आमी कितें करता काय म्हणून आमी खंय ना खंय तरी आमी केन्ना ना केन्ना तरी चुकता. आनी म्हाका दिसता तेजेच एग्जाम्पल म्हणटा तें हें जें म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता मेर्शे जंक्शन जें आसा तेंच तेजें एक व्हडलें एग्जाम्पल. कारण तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान त्यो गाडयो दिसता त्यो खंय पावल्या. एक्चुली जर तुमी जर पळयत जाल्यार सिग्नल जेन्ना पडटा तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान अथंय जी एक गाडी रावल्या थंयसर स्टॉप म्हणून जी लायन आसता ती थंयसर आसा. आमी तुमकां दाखयता हांगा पळया हांगासर स्टॉप म्हणून हांगासर आसा हेजे फाटल्यान. हांगासर गाडयो एक्चुली रावपाक जाय पूण हांगासर आमी पळयता जाल्यार सगळ्यो गाडयो ती लायन क्रॉस करून फुडें वता. आनी जेन्ना आमी म्हाका दिसता की आमी सरकाराक खंयच्या ना खंयच्या गजालीक ब्लेम करता तेन्ना स्वता एक बरो नागरीक म्हणून आमचें हें कर्तव्य आसता की जे रुल्स आसा ते आमी स्वता फॉलो करपाक जाय. पूण जेन्ना आमी हांगासर येता तेन्ना हांगा पळयत जाल्यार सगळ्यो गाडयो फुडें पडल्या. सर आमकां पळयता. सर तुमकां विचारतलो हांव तुमी सद्या एक रूल ब्रेक केला कळटा तुमकां. स्टॉप म्हणून थंय फाटल्यान आसा सायन जो लायन आसा थंय तुमी ती लायन क्रॉस करून फुडें पावल्या. कितें जाता ते गाडयो सरळ वचत रावतात न्ही त्यामुळे तेजेर वचप जाता सो ट्रॅफिक सुटलां प्लीज. आनी तशेंच म्हणटा जे हें सिग्नल आसा हांगासर हें सिग्नल खंय AI सिग्नल. खुबशे लोक म्हाका दिसता ह्याच सिग्नलाचेर जो ट्रॅफिक रूल आसा तो हांगासर तोडटा. बारीकसो इन्फॉर्मेटीव असो व्हिडिओ आशिल्लो कोणाक आमी व्हडलेशें ब्लेम करिना पूण एक बरे नागरीक म्हणून म्हाका दिसता आमी हें सगळें सांबाळून ही जबाबदारी जी आसा ती आमी घेवंक जाय. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार वांगडा हांव स्वप्नील तारी. गोवा प्रो लिगाचे दुसरे मॅचींत सेजा फुटबॉल अकादमीन यंग बॉयज ऑफ टॉकाक 4-0 गोलांनी धाडायले. धुळेर ग्रावंडार पयल्या रावंडाच्या मॅचींत सेजा अकादमीन 4थ्या मिनटाक गोल मारून बरी सुरवात केल्ली. पयल्या हाफा मेरेन यंग बॉयजान बरी फायट दिली. दुसऱ्या हाफांत सेजान धडाधड 3 गोल करून मोठें जैत जोडलें. गोवा प्रो लीग सध्या चालू आसा आनी सध्या तेंचो रावंड 1 चालू आसा आनी तेतून आयज गेम आशिल्ली ती म्हणल्यार सेजा फुटबॉल अकॅडमी वर्सीस यंग बॉयज ऑफ टॉमका. यंग बॉयज ऑफ टॉमका जेंका प्रमोशन जावन ते सध्या प्रमोट जावन ते प्रो लिगान पावले आसा तेंचे मदें सेजा फुटबॉल अकॅडमी आज गेम आशिल्ली. पूण सेजा फुटबॉल अकॅडमी खूब स्ट्रॉंग दिसली तेंच्यांनी यंग बॉयज ऑफ टॉमकाचे 4 गोली मारून सध्या टेबल टॉपर आसा. आयज सेकंडूच गेम आशिल्ली अशें फुडें रावंड आसा आनी खूब गेम उरल्या सो पळोवया फुडें कशें टेबल कशें मूव जातलें तें. वॉक फॉर अ कॉज शी रिमेन्स द ताजान खासा फॅशन शो घडोवन हाडिल्लो.
द वी केअर फाउंडेशन कॅन्सर ट्रिटमेंट सेंटराक आदार करपाच्या हेतान शायना एनसी आनी अर्चना भोवेन एकठांय हो इव्हेंट स्टायल केल्लो. फोमेंतो रिसॉर्ट्साची MD अंजू तिमलो कार्यावळीक आशिल्ली. It's a pleasure to have you all with us, and I would like you to be patiently waiting to see all these fantastic models of today that we have, which only means where we women can go and we can do it all. There's nothing impossible. That glamour for a cause has been a passion with me. I have been draping the sari in 54 different styles for over 32 years now. And I say with immense joy that one of my first shows 30 years ago was for Mrs. Timblo at the Siddhartha Goa with Wendell Rodrigues, and it all started in Goa. So I'm happy to be back here. Cancer especially went for me at my personal journey. I was misdiagnosed, so I was from being hair and heart at stage 3 for a very serious aggressive form of cancer, which was like 8 months to a year to live. And if I did nothing, so I told my doctor, and I laughed at my husband, and I said, I'm going to beat this. It is the most expensive treatment to keep a person alive. So I'm grateful that Shaina is helping We Care to raise funds for those families that need support. It's very important. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.